राजीव गांधीचें ह्या देशा बद्दलचें स्वप्न हें सामान्य मनशाचें स्वप्न आशिल्लें. ताणें पयशेकाराचें स्वप्न हें आपलें स्वप्न मानलें ना. ताणें गोंयांत ह्या देशांत रावपी बारीक मनीस जे कितें देशा बद्दल चिंतता तें स्वप्न ताणें पळयलें आनी तें पूर्णत्वाक व्हरपा खातीर ताणें प्रामाणीकपणान प्रयत्न केलो आनी म्हणून लोकांचें प्रेम तो जोडपाक शकलो. एब्सोल्युटली कांयच अहंकार नाशिल्लो मनीस. म्हाका याद जाता जेन्ना तो गोंयांत आयिल्लो मिरामारच्यान आमी ताका वेलकम केल्लो मिरामाराक. त्या वेळारसून ताचो बिहेवियर कार्यकर्त्या कडेन हात मेळोवपाच्यो मेळपाचें जी स्टायल पळयली जाल्यार तो कळटालें. आनी गोंयचेर ताचे मोठे उपकार आसा. काँग्रेस पक्षान अदरवायज ऑल्सो गोंय राज्या खातीर खूब कितें दिलां. पूण राजीव गांधीचें अत्यंत म्हत्वाचें योगदान म्हणजे स्टेटहूड हो त्या वेळाचेर राजीव गांधीन गोंय राज्याक दिलो. तातूंतल्यान गोंय राज्य जावपाक पावलें. आनी आज आमी पळयतात आज गोंयांत येदें व्हडलें संकट आयिल्लें आसा. 2000 लोक मेले. जवळ जवळ 75 लोक जीएमसी ऑक्सिजन ना म्हणून तडफडून मेले. पयर ते तुफान आयलें, चक्रीवादळ आयलें. त्या वादळांतल्यान कितलेशे लाखांनी लोकांचें नुकसान जालें. आनी हें सगळें आसतना काल हांव वाचलें पेपराचेर की प्रधानमंत्री गुजराताक गेलो. प्रधानमंत्री डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटा कडेन उलयलो. पूण तो गोंयांत विसरलो. ताका खबर आसा की गोंय राज्य आसा, जे राज्य आज संकटांत आसा, सरकार तांचेंच आसा. पूण ते एक तांच्यान हांगाय रावंड मारपा जातालो, पळोवपा जातालें किंवा एक डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटा कडेन आमच्या गोंयच्या डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटा कडेन उलोवपा जातालें. पूण ज्या पद्दतीन जावं खरें, कारण गोंयांत आज पॉझिटिव्हिटी रेट 51% पावला, जे खंयच्या राज्याचो ना ह्या देशांतल्या. डेथ रेट सगळ्या जगात चड गोंयचो आसा. आनी गोंयचे राज्य आनी गोंयचे सरकार आपले लेक्चरां दित आसता लोकांक. म्हणजे पयर सुद्दां हायकोर्टान तांणी परत पिटिशन फायल केलें की आरटीपीसीआर टेस्ट जी कंपल्सरी आसा ती फाटल्यान घेवची म्हणून. आनी हायकोर्टान तें डिसमीस केलें. म्हणजे खंय पावलां आमचें गोंयचें राज्य, खंय पावले आमची गोंयची प्रजे, खंय व्हरपाक सोदता हें कांयच समजना. प्रत्येक जाण सगळे कडेन वातावरण अनिश्चिततेचें आसा, संशयाचें आसा, प्रत्येकाक दुबाव आसा. कितें जातलें म्हणून कळना आमकां. हॉस्पिटलांत गेले जाल्यार कितें जातलें, सेफली घरा येतलो काय कितें हाजेर सुद्दां दुबाव आसा. आनी अशें ह्या संकटांतल्यान गोंय वता आसतना गोंयकाराक आज राजीव गांधीची याद जाता. ताणें जें दिल्लें म्हत्व, म्हणजे खासदारांक दिल्लें म्हत्व, आमच्या आमदारांक दिल्लें म्हत्व, काम करपाची पद्दत, गरज आसा जाल्यार डायरेक्ट उलोवपाची पद्दत, ही पद्दत आज आमकां याद जाता. आनी म्हाका दिसता एक बरो व्हिजनरी लिडरान तो जर आशिल्लो जाल्यार आज देश खंय पावता आशिल्लो. म्हणजे अशें सगळे जाण म्हणटात की आज राजीव गांधीची खरीच गरज आशिल्ली, कारण तो सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपी लिडर अशी ताची मान्यता आशिल्ली. हांव आयच्या दिसा ताका आर्ग ओंपतां आनी आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यां कडेन मागतां की राजीव गांधीचें जें स्वप्न आशिल्लें, काँग्रेस ह्या देशांत बरे प्रमाणांत काम करून वयर सरची, लोकांची मनां जिखची आनी गरीब लोकांक काँग्रेस पक्ष हो आपलो पक्ष दिसतो हें करपा खातीर आमी सगळे हातांत हात घालून काम करया असो संकल्प आयच्या ह्या दिसा आमी सगळ्यांनी करचो अशें हांव कार्यकर्त्यां कडेन मागतां. स्वर्गेस्त पंतप्रधान राजीव गांधीचे आयज 30वी पुण्यतिथी. 30 वर्सां जालीं आमच्यांतल्यान ते गेल्यार. पूण देश आयज सुद्दां तांचे विजनाक, त्यांच्या हुशारकायेक आनी त्यांच्या लिडरशिपीक याद करतात. आनी आयज जेन्ना आमचो देश इकॉनॉमीक कंडिशनां सामकी वायट जाल्ली आसा, देशाच्या आरोग्य क्षेत्रांत सगळें वायट जाल्लें आसा, लोक सगळे देशभर त्रासान आसात, तेन्ना लोक तेजे सारक्या लिडराची कमी आयज महसूस करतात. इंडिया इज मिसिंग हिम टुडे. तेणे देशाक 21st सेंचुरीक व्हरपाची तयारी पूर्ण केल्ली आनी तेणे एक स्वप्न दवरलेलें 21वी शतकांतले भारत. आनी त्या दृश्टीन तो घोशणा दिवन थांबलो ना, तर तो कृत्य करतालो. आयज आमी पळयतात देशाचे पंतप्रधान फक्त स्लोगन्स बरे बरे हाडटात, घोशणा बरे बरे दितात, कोट्यांनी रुपयांची पॅकेज दितात, पूण ती डिलिव्हरी जायना. एक सुद्दां स्लोगन्स दिल्लें
तें इम्प्लिमेंट जायना, तेजेर एक्शन जायना. पूण आमचे जे पंतप्रधान आशिल्ले पयलींचे ताणें प्रत्येक स्वप्न हें खरें करून दाखयलें. आयज मोबायला भितर क्रांती जी जाली ती तेज्या खातीर जाल्ली आसा आनी त्या खातीर आयज देश तांकां याद करता. आनी खास करून जेन्ना तेणें डिसेंट्रलायझेशन ऑफ पावर्स म्हणजे पावर्स हे लोकां कडेन पावचे, ग्रामपंचायती कडेन पावचे, लोकांचो निर्णय लोकांनी घेवचो. पूण आयज अशे तरेचें आमचें नेतृत्व आसा जें केंद्रान डिसिजन घेता, ते डिसिजन लोकांचेर लादता. आमचे जे फेडरल स्ट्रक्चर आसा ते फेडरल स्ट्रक्चर तो स्ट्रेंथन करपाक सोदतालो जें आमच्या देशान आयज काबार जाता. आयज वॅक्सिनेशनाची देशाक गरज आसा आनी आमचे लिडर राहुल गांधीन परत परत मागला की देशान आमचे वॅक्सिनेशन वाडयात म्हणून. हेजे पयलीं देशान खुबशी वॅक्सिनेशन्स केली, वेगळे वेगळे रोग येले, वेगळे वेगळे रोगांचेर उपाय हाडले, वॅक्सिनेशन हाडली आनी ते काबार केले. पूण खंयचेच उदो केल्लो ना, कसलोय उत्सव केल्लो ना. आयज टिका उत्सव जाता अशें दाखयता की जगान पयलेच फावटी कसलें तरी वॅक्सिनेशन येता आनी ते वॅक्सिनेशन लोकांक दिवपाक केन्ना त्रास केलो ना. मेळटा थंय लोकांक वॅक्सिनेशन दिवपाचे प्रयत्न त्या टायमार काँग्रेस सरकारान केले. खुबशे लोक गेले, तेन्ना तंत्रज्ञान कमी आशिल्लें, सायन्स कमी आशिल्ली, टेक्नॉलॉजी. पूण आयज इतली डेव्हलप जाल्या आनी थंय वॅक्सिनेशनाचो आयज उदो जाता. हो कित्याक तो कळना, तरी आसतना देशान आयज वॅक्सिनेशन मेळना आनी लोक आयज मरत आसा. काँग्रेस पक्ष हो सेवा भावनेन सुरू जाल्लो पक्ष आनी ज्या तरेन राजीव गांधीन देशाची एकता सांबाळपाक त्याग केल्लो त्या त्यागाची आठवण म्हणून आयज जेन्ना देश आमचो त्रासान आसा तेन्ना देशाचे सगळे कॅडर आयज लोकांची सेवा करपाक उरलेलो आसा. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी तेज्या दोनूय डिस्ट्रिक्ट, 4 फ्रंटल ऑर्गनायझेशन, 40 ब्लॉक्स, आमचे सगळे आमदार, CLPचे लिडर, खासदार हे सगळे मेळून आयज जवळ जवळ 1 लाख मास्कां 40 मतदारसंघाचे वाटपाचें काम आयज सुरू जाल्लें आसा. तशेंच जवळ जवळ 10,000 सॅनिटायझर्स वेगळ्या वेगळ्या ब्लॉकांनी डिस्ट्रीब्यूट केल्ले आसात. 1,000 सुमार ऑक्सिमिटर्स आयज डिस्ट्रीब्यूट जातात. जवळ जवळ 1000 भर फूड पॅकेट्स वेगळे कडेन वाडटात. युथ काँग्रेस जवळ जवळ 10,000 उदकाच्यो बाटल्यो हॉस्पिटलांनी पुर्ती करतात. तशेंच NSY जे जाण्टेल्यांक वॅक्सिनेशनाची गरज आसा तांकां ट्रान्सपोर्टेशन करपाक एक व्हेहिकलूय आयज लॉन्च करता. ह्या तरेन आयज राजीव गांधीक आमी आयज श्रद्धांजली दितात लोकांची सेवा करून. आज राजीव गांधी त्यांच्या 30th डेथ एनिव्हर्सरीक आर्गां ओंपतना हांव सांगपाक सोदतां की महिला काँग्रेसान नॉर्थ गोव्याक तशेंच साऊथ गोव्या हॉस्पिटला कडेन सॅनिटायझर्स आनी मास्क वाटपाचें ठरयलेलें आसा. तशेंच महिला काँग्रेसांनी कोविड दिसाक जे थोड्या जाग्यार थोडे मास्क आनी सॅनिटायझर वाटतले, थोड्या जाग्यार कोणी फळां दितले, थोड्या जाग्यार कोणी मेडिसिन्स दितले आनी थोड्या जाग्यावर लोक जेवण बी दिवपाचें आसा. सो ही जी मोहीम आसा ती आमी आजच्या दिसाक सुरू केले कित्याक राजीव गांधी ची याद करून ही हॅज डन अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर गोवा, गिविंग नॉट ओनली अ स्टेटहूड पण आनी खुबशे अशे गजाली आसा. कोंकणी लँग्वेज 8th शेड्युलाक घेतलेली आसा. तशें अशे खुबशे अशे गजाली आसा जे राजीव गांधीने आमचे बिकॉज ही वॉज अ मॅन ऑफ विजन.